नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। तेहलकाचो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाचे लैंगिक अत्याचाराची केस क्रायम ब्रांची कडेन। गोय पुलिशेन तेहलका कडेन मागलो चलयेचो पत्र व्यवहार। तेहलकाची व्यवस्थापकी संपादक शोमा म्हणटा, चलयेन पुलीस कागाळ केली ना जाल्यार गोय पुलिसांक सहकार्य करचे ना, प्रकरण चेपतात म्हणपाचो आरोप भायर आयलो। वाद बहिष्कार इफीक सोडिनात। उक्तावण सुवाळ्याचेर मंत्री आमदार धरून कितलेशेच व्हीआयपींचो बहिष्कार। सरकाराचे वागणुकेचेर सगळे पिकार। ईएसजीचो कारभार जाय स्पष्ट आनी सडसडीत। अधिकार दिन आसतना सरकार काडटा करड। विष्णू तिडकलो। आदलो सीईओ मनोज म्हणटा, स्कॅमा जाल्यार कोर्टान सिद्ध करात। आनी मायनिंगा खातीर लामगांवचे स्थलांतराक लोकांचो विरोध। तळे नितळ करून शेतां सालवार करची म्हूण लोक मेळ्ळे मामलेदाराक। गांव हलोवपाची सेजाची तयारी। खबरो विस्तारान। तेहलकाचे तरुण तेजपालान चली पत्रकाराचेर केल्ले कथीत लैंगिक अत्याचाराची केस सरकारान क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या। ते खातीर पुलिसांची खासा टीमय केल्या। चलयेचो ईमेल हेर पत्रव्यवहार दिवचो म्हूण पुलिसांनी तेहलका कडेन पत्रव्यवहार केला अशें डीआयजी मिश्रान प्रुडंटाक सांगलें। क्रायम ब्रांचीची टीम चौकशे खातीर दिल्ली वचपाची आसा। ग्रँड हयातान थिंग फेस्टा वेळार हो प्रकार घडिल्लो। हॉटेलांतली सीसीटीव्ही फुटेजय पुलिसांनी मागल्या। तरुण तेजपालाच्या कथीत लैंगिक अत्याचाराचे घडणुकेन गोय पुलिशेन प्राथमीक चौकशी सुरू केल्या। हॉटेलाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची फुटेज तपासपाचें काम चालू आसा। चलयेन फुडें येवन गोय पुलिशेकडे कागाळ केल्यार गोय पुलीस पुराय ताकीन केशीचो तपास करतले अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयला। Today morning it was indicated that this happened during Think Fest, probably on 9th and 10th of November. Obviously the location was Goa. The moment that was revealed, I have directed police to register a preliminary inquiry, conduct detailed inquiry on the matter, and once the inquiry report comes, further whatever action has to be taken will be initiated. Preliminary inquiry does not require any complaint from anyone. Criminal offence, if it has happened in the jurisdiction of the state, we are required to investigate it, irrespective of whether there is a complaint or not. Progress of the inquiry will depend on whether the complainant registers a complaint, because it's a body complaint. My information indicates that there is a complaint with Women Commission at Delhi, and I also have knowledge that Goa's Women's Commission is also considering suo motu probe on the issue. Prima facie case is made out. We are ascertaining the facts, and we have found that there are some truth in the facts. प्राथमिक चौकशे वेळार तरुण तेजपालाक आपोवपाचे आसात अशें गोय पुलिसेचे डीआयजी ओपी मिश्रान सांगले। गोवा पुलिस द्वारा एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की गई है और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड बाय द क्राइम ब्रांच ऑफ गोवा पुलिस। एज अ पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वी हैव रिक्वेस्टेड द होटल अथॉरिटीज to preserve the CCTV footage, which is going to be examined by our team. We have also written an email to the managing editor of the magazine, Soma Chaudhary, to give us the statement and other relevant documents which the victim has reportedly supplied to her. And once we receive a reply from that, the future course of legal action will accordingly take place. लड़की का कोई स्टेटमेंट लेने की कोशिश, आप लोग ने बात करने की कोशिश की है? We are very sensitive to the, in fact, to the victim. Although we are making an attempt to contact the victim, but we will definitely respect her privacy, and we are absolutely sensitive to that. लैंगिक अत्याचार जाल्ले चली या प्रकरणाचेर कांयच उलयना। मात त्या चलयेचे लागींच्या इश्टान सांगला ते प्रमाण हे कृत्य परत परत घडले। आपूण तुज्या चलयेच्या वयाचे अशें त्या चलयेन सांगले, तरी पूण ताणें ताचेर लैंगिक अत्याचार केलो। हे सेगीत 2 दीस घडले। मात जे रितीन तेहलकान हे प्रकरण हाताळ्ळे ताचेर सगळे मिडियावाले पिकार आसात।
तांची व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरी पुराय प्रकरण हाताळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तेहलकाची व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरी म्हणटा, पीडित चलयेन पुलीस कागाळ केली ना जाल्यार तेहलकाक गोय पुलिसांक सहकार्य करचे ना. चलयेन तेहलकाक धाडिल्लो ईमेलय दिवचे ना. तेहलकाची अंतर्गत टीम हे घडणुकेची चौकशी करता. ताचे पयलीं मिडियान निष्कर्ष काडचो न्ही. तेहलका हे प्रकरण चेपूंक सोदता. चलयेचेर पुलीस कागाळ करची न्ही म्हूण दबाव हाडटात म्हूण तेहलकाचेर सध्या आरोप जातात. CNN IBNक दिल्ले मुलाखतीन शोमान हे आरोप भायर आयले. I got the complaint from my colleague on Monday, the 18th, which is 3 days ago. I was devastated by her account. I phoned her immediately. I extremely angrily confronted Tarun about it. He had a different version of the event. But contrary again to everything in the media that Tehelka has tried to hush this up or not acted on it, or that I did not stand by my principles, driven in fact by my need to address her sense of injury and honor her integrity, I overrode his account and asked him for an unconditional apology. Complaint is 3 days old. Her desire, she is the aggrieved journalist, her desire was to me as a managing editor and the institution that she works with and respects. She had wanted an institutional response, an apology and redressal from the institution. I admit and I accept that Tehelka did not have a Vishaka grievance on Vishaka guidelines, a grievance redressal mechanism, and even if that had been placed, the first thing that would have had to happen would have been for Tarun to step down. The institution had responded with an unconditional apology, overriding the chief editor's different version. He had stepped down, which is a public event. It is a public event for the Tehelka editor to step down. That cannot be a hush-up. I don't think that this incident involves Tehelka in any way, because whatever has happened, he has acted as an individual. I think it is presumptuous of the media. You know, on the 25th, the Arushi Talwar trial is the judgment is going to come out. The media has done so much harm to the Talwars by coming to this kind of presumptuous, premature judgment. If you assume that this is rape, and I'm amazed that a man of Arun Jaitley's stature and legal standing should assume rape before something has been investigated. Once the committee comes to its conclusion, it is according to the Vishaka guidelines. Whatever conclusion they come to will take its course. वाद आनी बहिष्कार इफीची फाट सोडिनात. इफीचे उक्तावण सुवाळ्याचेर कितलेशेच जाणांनी बहिष्कार घालो. ESGचो उपाध्यक्ष विष्णू वाघ धरून पणजेचो महापौर आनी नगरसेवक आयले नात. मंत्री मांद्रेकार आनी उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसा सयत राज्यपालय आयलो ना. गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फ्रांसिसान आपल्याक दिल्ले पास पसून परते धाडले. महापौर सुरेंद्र फुर्तादय सरकाराचेर चाळवला. शिष्टाचार दवरनासतना आमंत्रण धाडले म्हूण राज्यपालय पिकार जाला. इफीच्या उक्तावण सुवाळ्याचेर कितल्याशाच VIPंनी बहिष्कार घातिल्ल्यान सध्या तो चर्चेचो विशय जाला. बहिष्कार घालप्या मदीं पणजेचो महापौर सुरेंद्र फुर्ताद, ESGचो उपाध्यक्ष विष्णू वाघ, उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा आनी कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारय आसा. राज्यपाल भारतवीर वांचूय आयलो ना. फुर्तादान आपलें कारण सांगलें. You are right in saying that me and my ruling corporators skipped the IFI function yesterday because we all received the invitation at 12:30 in the afternoon for a program which starts at 4 in the evening. That is the reason, because at short notice they sent us this invitation, we boycotted the function. That henceforth, from next year onwards, CCP will not cooperate with the Entertainment Society of Goa in cleaning the city or collecting garbage. They will have to fend the way for themselves. आपूण ESGन यो वच करतले डेलिगेट्सांची कामां जाग्यार घालतालो. इफीचे सुवाळ्याक बसचे परस ते काम मोठे अशें विष्णू म्हणटा. ESGचो व्हायस चेअरमन ह्या नात्यान म्हजें काम हें सगळें ग्राउंड वर्क जें आहा तें करपाचें, आयोजन बरे भशेन करपाचें. स्टेजीर जर हांवें वचपाचें आशिल्लें जाल्यार DFFच्या ऑफिसरांनी म्हाका कल्पना दिवंक जाय आशिल्ली की तुवें स्टेजीर येवपाक जाय म्हणून. ती तांणी म्हाका कल्पना दिवं ना. दुसरी गोष्ट, मनीष तिवारीची सुद्धा सकाळी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या, ती तांणी ESGचो व्हायस चेअरमन ह्या नात्यान म्हाका सांगूंक जाय आशिल्ली, ती म्हाका ताणें सांगूं ना. जेन्ना म्हाका इंटेन्शन येना तेन्ना थंयच हांवें रावपाक जाय अशें ना. आय एम वेलकमिंग ऑल द डेलिगेट्स. पण थंय हांव आशिल्लो ESGच्या ऑफिसान जेन्ना उद्घाटन चलतालें तेन्ना. आनी एक गोष्ट सांगता की उद्घाटन समारंभाचो वेळ जालो, ESGचे सगळे अधिकारी आनी स्टाफ
आपापले हांकां लॉक मारतात आनी मंडपान धांवतात आनी एसजीन जे कोण भायले प्रतिनिधी तांकां पळोवपाक थंय कोण आसना तांची गैरसोय कितें जाता ती. आय वॉज लुकिंग आफ्टर दॅट. अजापाची गजाल म्हणल्यार भाजपा समर्थक नगरसेवकांनी सुवाळ्याचेर बहिष्कार घालो. प्रुडंटान तांकां हे विशीं विचारले. ते म्हणटात, आमकां आमंत्रण खूब उसरां मेळ्ळें. 4 वरांचेर जावपा आशिल्ले उक्तावण सुवाळ्याचें आमंत्रण दनपारां 12:30 मेळ्ळें. कार्यकर्ते आमंत्रण सोदताले, तांकां दिली ना. ते नासतना आमी सुवाळ्याक येवंक शकनात. राज्यपाल भारतवीर वांचूय ह्या सुवाळ्याक येवपाचो, तो आयलो ना. राज्यपालाक आमंत्रण धाडटना पद्दत सारकी पाळ्ळी ना अशें सुत्रां सांगतात. प्रुडंटान हाचेर राजभवनांतल्या अधिकाऱ्यांकडच्यान खात्री करपाचो यत्न केलो, पूण एडीसी धरून कोणूच ताचेर जाप दिनात. इफीन एक तर स्कॅमां नाजाल्यार बहिष्कार. दर वर्सा नवे वाद. 10 वर्सां जालीं वाद इफीची फाट कशीच सोडना. ब्युरो वांगडा ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. ईएसजीचो कारभार स्पश्ट आनी सडसडीत जावंक जाय. उपाध्यक्ष विष्णू वागच हे उलयता. कमीत कमी अधिकार दिवन सरकार आपली करड काडपाक सोदता म्हूण तो फुरियोज जाला. ईएसजीन स्कॅम जाला हो गव्हर्निंग कावन्सिलाचो वांगडी विशाल पै काकोड्याचो दावो. प्रुडंटाच्या डिबेटीन ते उलयताले. ईएसजीन एंटरटेनमेंट पॉलिसी थारावची म्हूण तांणी मागले. ईएसजीन स्कॅम जाला म्हणटल्यांनी कोर्टान वचून सिद्ध करचे अशें आव्हान आदलो सीईओ मनोज श्रीवास्तवान दिलें. There is total gross collapse of management in ESG now. It is getting into a mega scam like पोरूच्या कोई ओनू आणि ओनूच्या काही कदाचित फुडल्या वर्साय असू शकता. ESGच्या बद्दल तो दावो म्हज्यान सांगूंक जायना, बिकॉज आय एम सेकंड इन कमांड. सो हांव थंय कितें करतलो हाका एक विशिश्ट मर्यादा आसा. जर आशिल्ले म्हजे कडेन सगळे चार्जीस हांव ESG सुद्दां कला अकॅडमीची इतलीच व्हायब्रंट करून दाखयता ताका एक डिरेक्शन दितलो. हांव म्हणजे हिंदीन समज दावे के साथ मैं कहता हूं की सरकारच्या तिजोरेन वर्सुकी कमीत कमी 300 कोटी रुपया घालपाची ताक ही फक्त ESG मध्ये आसा. ओन्ली ESG शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली. आज सनबर्न आणि वायकॉम हांचो जो इशू जाला आनी हो इशू टुरिझम डिपार्टमेंट हँडल करता. कित्याक? बिकॉज एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हॅज फेल्ड to have that entertainment policy in place. म्हाका म्हज्या अध्यक्षपदाचेर डोळो आसा किंवा ही समजूत बरोबर ना. म्हजें म्हणणें फक्त अशें कितें, जर हांव काम करता थंय जाल्यार तितले अधिकार म्हाका दियात. जिसके पास जो आदमी स्कैम कह रहा है उसके पास ये ऑप्शन हमेशा होती है कि वो कोर्ट चला जाए, क्योंकि वो कह रहा है कि उसके पास एविडेंस है. और जब वो एविडेंस सस्टेनेबल है कोर्ट में तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप डिससेटिस्फाइड हैं, आप कहते हैं सरकार का एक्शन नहीं ले रही है, तो क्यों नहीं आप कोर्ट जाते हैं? आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.